My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. सर्वेस्पर आमकां बेसांवां दिवंक सोदता. आमकां तो मुखार व्हरोंक सोदता. आयज जे ते वायट परिस्थितीन आसाय पळय त्या वायट परिस्थितींतल्यान काडून थंयसरल्यान बरे सुवातेचेर तो व्हरोंक सोदता. सर्वेस्पर तुका बेसांवांनी भरूंक सोदता, पूण तरी आसतना तुज्या जिवितांत ती बेसांवां कित्याक ना? कितें कारण काय तुका ती बेसांवां मेळोनान? तुका मुखार वचपाक कितें आडको जाता? तूं आयज मुखार कित्याक सरोनाय? तुजे मागण्याचें उत्तर तुका कित्याक मेळना? हे सगळे प्रस्नाचो जबाब ह्या संदेशा वरवीं हांव तुमकां आतां सांगपाचो आसा. पळय, तुवें जी केल्याय पातकां ती तुका सोडची नान. हें टायटल आयच्या संदेशाचो पळय टायटल पळय होच हांवें दवरला. उत्पत्ती 40:2 हांवेसरांतल्यान आमी पळयतले तुजें पातक तुका सोडिना. तुजें तें आदलें जिवीत कशी पळय तुजी बेसांवां आडायता तें आतां आमी पळोवया. तें तुका मुखार वचोंक दिना. तुजे बेसांवांक ती एक आडको जाता. आयज आमी पळयतले कशें जिवीत सारोंक जाय, कशें जैत व्हरोंक जाय, बड्या फुडारा पासत कशें तयारी आमी करूंक जाय. हें मोलादीक लिसांव आयज हांव तुमकां उत्पत्तींतल्यान तुमकां शिकयता. तो अशें म्हणटा, जुजे त्या देशाचो अधिकारी आसलो आनी ताचे हाता वरवीं सगल्यांक तो इकतें दितालो. त्या पासत जेन्ना जुजेचे भाव आयले पळय ताच्या मुखार ते सोरपटीन ताका ते थिंगासोर सोरपटून ताका सोरपडटाले. तांकां पळोवन जुजेन तांकां वळखले, पूण तांच्या मुखार इनोसंट कसो रावलो आनी कालीस ताणें गोट करून तांकां विचारलें, तुमी खंयच्यान आयला, खंयच्यान तुमी आयल्या? ताणें म्हटलें, आमी कानान देशांतल्यान जेवण विकतें घेवच्याक आयल्या. आमी कानान देशांतल्यान पळय जेवण विकतें घेवच्याक आयल्या. जुजेन आपल्याच्या भावांक वळखलो, पूण तांणी जुजेक वळखोंक ना. तेन्ना जुजेन पळय तांचे विशीं पळय जें सोपण पळयलेलें तें ताका उगडास आयलो. ताणें ताका म्हणलें, तुमी बेदी ह्या देशांत कितें चलता पळय तें तुमी पळोवंक आयल्या. जाल्यार इश्टानो, ते त्रासान आसले आनी गरजेक सांपडलेले, ते उपाशी आसलेले आनी जेवणा खातीर ते आयलोले. ते सारके त्रासांतल्यान आतां पासार जाताले. जेन्ना ते वायट परिस्थितींतल्यान पासार जाताले पळय तेन्ना ते फारोआ कडेन ते जेवण विकतें घेवच्याक आयल्या. जेवण तांकां जाय आसलोलें, तें जेवण विकतें घेवंक आयल्यात. तें जेवण ते आतां घेवन वचूंक सोदताले कित्याक ती तांची गरज जावन आसली. आयज सगल्यांक जेवण करच्याक ते थिंगासर सगल्यांक ती गरज आसा.
तांच्या देशान पळय दुखोल आयलो पळय जेवण करपाचे सगळे वस्तू काबार जाल्यो तेका लागून ते ह्या देशांत आतां पावल्यात. त्या पासत प्रवास करून इजिप्त देशांत ते आतां आयल्या. आतां आमी तर पळयत जाल्यार हांगासर आमकां जुजे जेवण दिता पळय तसलो मनीस आसलो. पळय दुखोल पडला आनी तांकां जेवणाक थिंगा वस्तू ना आनी ते जेवणाचे वस्तू विकते घेवच्याक आयल्यात. ते आतां आनीक त्रासान पडल्या आनी ते त्रास म्हणटा पळय ते हें जुजे सगल्यांक ते जेवणाचे वस्तू विकतालो. जेन्ना तांचे भाव ताजे लागीं जेवण विकतें घेवंक आयला पळय तो तांचे लागीं निबोर काळजान वागता पळय ते बायबलान बरयलात. कोणा सांगाता पळय तो निबोर काळजान वागता पळय आपल्याच्याच भावा सांगाता तो निबोर काळजान वागता. तुमी जे आवय बापा आसा पळय तुमच्या भुरग्यांचे बरेपणा पासून जायते फावटी निबोर काळजाची तुमी जाता. शेजारी जोरी तर कितें तरी थिंगा वायट करता जाल्यार ओ दुसऱ्यांची भुरगीं जोरी तर थिंगासर कसलें तरी वायट करीत जाल्यार तुमी अशेंच म्हणटात पळय तुमी अशें करिनाकात अशें करप थिंगा सारकें न्हय. चालते भाशेन पळय कोणाक वळखना पळय तांकां तूं शिडकावनी दिनाय. आनी तुमच्यान तांकां सोजाय दिवंक जायना कित्याक तुमी तांचे बापूय न्हय. पूण तुमच्या भुरग्यांक तुमी सुदरावंक जाता तांकां तुमकां शिडकावणी दिवंक जाता कित्याक तुमी तांचो मोग करता आनी मोग करता पळय तीच जायते फावटी सजा दितात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो तुमी आतां हांव सांगता तें सारकें आयकात. तुमी तुमचें जिवीत जेजू क्रिस्ताक समर्पीत केलां. पवित्र पुस्तकान म्हणलां पळय तें कोणें थिंगसोर म्हणजे थिंगा जेजू क्रिस्ताक मानून घेतात ताका आमच्या जिवितान घेतात आपल्याचे पूत कशें जेजू क्रिस्त तो तांकां मानून घेता आनी आपल्याचो भुरग्याचो अधिकार दिता. जायते लोक पळय आपआपल्याची कामां करचे खातीर पळय ते उंचले आसा पळय ते अधिकारी लोकांशी ते तांची नांवां घेता. हांव तांचो सोयरो वो हांव ताजो एकदम लागींचो इश्ट ह्या भाशेन तांची नांवां घेतात. तुमी तांचें नांव घेवन तुमची कामां करून घेतात तितून कितें घडटा पळय तें तुमकां खबर आसा. तुमी बरोसो करतात पळय की उंचले पदवेर आसा पळय हो मनीस थंयसर आसा पळय तो तुका आदार करतलो. जरी तुमी ताचें नांव घेयत जाल्यार तुमचें काम तें पुरें जातलें. कित्याक तो मनीस उंचल्या पावणेर आसा तो एका अधिकार आसा तो एका उंचल्या पदवेर आसा त्या पासत ताचें नांव घेयत जाल्यार तुजें काम जातलें तुजें प्रॉब्लम आसा तें आतां पयस जातलें. अशें तुमी तांचें नांव घेतात ताचे सांगात तुजो संबंद सांगता. इश्टानो पळय आयज मनशाचें जें प्रॉब्लम आसा पळय तें देरेपेंतूच येता पळय तसलें तें प्रॉब्लम आसत. गोडेक तें आदले पासून प्रॉब्लम आसत ओ मुखार येता पळय तसलें प्रॉब्लम आसत. ह्या प्रॉब्लमांतल्यान तुका भायर सरूंक जाल्यार तुका बी थंयसर नांव घेवंक जाय. कोणाचें नांव घेवंक जाय पळय जशें तुजें कसलें कामां त्या मनशाचें तूं नांवां घेताय पळय तेंच्या नांवा पासत ओ तेंचे पदवे पासत पळय तें प्रॉब्लम आतां पयस जाता. आतां बारकायन आयक आमचो सर्वेस्पर तो व्हरतो आनी तुमी ताजी भुरगीं. तुमचे सगळे प्रॉब्लमाचें समाधान तो दिवंक सोदता त्या पासत सर्वेस्परान आपल्याच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या पातकी संवसारान धाडलो. तुमी एक दुस्मान कशे ताचे कडल्यान पयस आसलीं. जेन्ना पळय तुमी जियेताले तुमचे जिवितान सगळे श्रापूत आसलोले. तुमी श्रापीत जिवीत जियेताले दुस्मान कशे श्रापीत जिवीत तुमी थंयसर जियेतालीं. तुमी तुमचो थिंगासर फोंड थिंगासर काडलोलो. सर्वेस्परान तुमचेर मोग केलो आनी आपल्याची कृपा दिवं वयली. आपल्याच्या पुताक तुमचे शिंतेणें धाडलो. जेन्ना सर्वेस्पराच्यान तुमचें मोदें जे तुमी पयस आसलें सर्वेस्पराच्यान तुमचे भितर पळय जे तुमी दुस्मान काय आसली पळय आमी तुमी एकामेका कडल्यान पयस आसले जे आडकोव आसली ते पयस करचे खातीर बापान आपल्याच्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडलो. तुमच्या पातकांक लागून तुमी सर्वेस्परा कडल्यान पयस गेलोलीं. सर्वेस्परान तुका आनी म्हाका आपल्याच्याच उपकारान रोचल्या. पूण मनशान पातक केलें आनी सर्वेस्पराचो क्रोध तांचेर आयलो. सर्वेस्परा कडल्यान पयस जालीं. दरेक आवय बापूय आवडायतात आपल्याची भुरगीं बरें शिक्षण करूंक. बरे मार्क्स मेळचे खातीर ते बरे भाशेन तांकां शिकयतात. ट्युशनांगी तांकां धाडटा. बरे इस्कॉलान तांकां थिंगासर एडमिशन दिता.
जोरी आवय बापायक आपल्याचीच भुरगीं थिंगा फटयतात, कॉलेज वयता आनी थिंगा स्कॉलाक वयता आनी थिंगा ती भोंवंक वयता जाल्यार आनी एग्जाम्सूय ती दिनान जाल्यार ती भुरगीं फेल जातोलीं. लिसांव तर करिना जाल्यार ती भुरगीं थिंगासोर फेल जातोलीं. आतां पळय तांणी जें चूक केला पळय ताजें कारण ते आपल्याच्या आवय बापायच्या सांगाता सारको संबंद दवरिनान. जरी तर बापूय तांकां पळयता आनी तांकां विचारता तुमच्यांनी एग्जामी कश्यो तुमी बरयल्यो, आनी बापूय थिंगासोर पळयता आनी म्हणटा रिजल्ट आयलो काय ह्या भाशेन तांकां विचारता. हांव आवयचें थिंगासोर उलयना, पूण आवय म्हणून हांव जाणा पळय ती तांचे लागीं बरें मोगान वागता. बापूय पळय जेन्ना पुताक मारूंक येता पळय तेन्ना आवयच थिंगा आडोंक येता आनी त्या पासत थिंगासोर भुरगीं आपल्या बापाय कडेन वचना पूण आपल्या आवय कडेन वचून अशें म्हणटा म्हज्या पुतान हे भाशेन म्हटलां म्हणून त्या पासत आवय म्हणटा हांव ताका आतां साल्वार कोत्तोलें. तेन्ना ती आवय आपल्याच्या पुताक आपल्या फाटल्यान सांबाळटा पूण जायते पावटी अशें आपल्याच्या भुरग्यांक ती थिंगासोर पिड्यार कोत्तात. मोग करप बरें आनी जरी तर पळय तेन्ना ती चूक कोता तरी आसतना तांकां पळय तूं आडवयता तेन्ना असलें पळय तुमच्या भुरग्यांक पिड्यार कोत्तोलें. तुमी तुमच्या भुरग्यांक मोगान सोजमयात. जें कितें ते कोत्तात तें तुमी तुमच्या घोवांक सांगात. ही तुमची जबाबदारी. आतां तुमी आयकात हें हांव कित्याक हांगासर सांगता तें. जरी तर भुरगीं थिंगासोर चुकयत जाल्यार तांकां सुदारपाची जबाबदारी तुमची. जरी अशें करिना जाल्यार आनी जरी तर ते कितें वायट करीत आनी जरी तुमी तांकां सुदरायना पुलिसान करिना जाल्यार आनी तेन्ना तुमी सुदारूंक सोदता तेन्ना तुजें आनी तांचे मदें तो मोग आसा पळय तो मातसो उणो जाता. बापूय आपल्याच्या भुरग्यांचो खूब मोग कोत्तालो पूण कसल्या कारणा पासत हे कसले भुरगे काय बरें जावपाचें जल्माकूच नासलें जाल्यार अशें ते केन्ना म्हणटात. जेन्ना तुमचो पूत वा तुमचे धूव पळय जें कामां कोत्ता पळय ती सारकी ना पळय तेन्ना पळय थिंगासोर अशें म्हणटात. जेन्ना भुरगीं आपल्याक जाय त्या भाशेन जिवीत सारतात तेन्ना आवय बापूय ह्या भाशेन चिंतात. हें तुमकां ह्या पासत सांगता जेन्ना तुमी तुमचे इच्छे प्रमाणे जियेताव आनी ह्या पासत तुमी सर्वेस्पराच्या मोगांतल्यान पयस वचत आसाव तेन्ना कितें घडटलें सांगात. जेन्ना तुमी सर्वेस्परा कडल्यान पयस येतात तेन्ना तुमी त्रासान पडटल्यांव. तुमी तुमकां जाय त्या भाशेन जियेता तरी आसतना तुमचो आवय बापूय मोगान तुमकां जेवण दिता, घरान येवंकूय दितात आनीक बरें तुमकां रुचीचें जेवण दिता. ती तुमच्या त्रासान तुमच्या सांगाता ती आसतात. आवय बापूय हें सगळें कोत्तात पूण ती तुमचो इतलो मोग कोत्तात सगळ्या विशयान तुमच्या सांगात रावन तुमकां ती आदार कोत्तात. पूण तूं तो चुकीत करीत रावत जाल्यार हें तुमकां बरें जावचें ना. सकाळचो तूं ब्रश घेता पळय तो ताणें विकतो घेतला, ती पेस्टूय ताणेंच विकती घेतल्या, साबाव ताणेंच विकतो घेतला, तो तुवालो पासून ताणेंच विकतो घेतला. तुमी न्हेसतात पळय कापडां पळय ताणें विकती घेतला, तुमी ते चादरांक घेतला पळय ते बोनूच घेतला पळय ते सगळें ताणेंच विकती घेतल्या. तुमकां वारें मेळपाक तो फॅनूय ताणें विकतो घेतला. तुमी पळय ज्या घरान रावता पळय गोडेक ताणें तें विकतें घेतला, ओ गोडेक ताणें पळय थिंगासोर तें भाड्याक घेतला जायत. मेहनत करून सकाळचो नास्तो पासून तुमकां तें दितात. आपल्याची मेहनत करून 3 टायम तुमकां ती जेवणूय दितात. तुमी भायर वयच्या खातीर ताणें तुमकां सायकल विकती घेतला, ओ गोडेक जाय तुमकां थिंगा बायकूय ताणें विकती घेतली आसतली. तुमी वचून तुमच्या फ्रेंडांक मेवतात आनी त्या फ्रेंडां बरोबर थिंगा वयता आसतना तुमकां कितें जेवण जाय आनी तांच्या पासून ते पयशेय तुका ती दितात. ती मेहनत करून काम करून ती इतलें काम करून मोगान तुमकां ती पोसतात. तुमकां पळय तांचो इतलो मोग मेवता पूण ताचे बदलेक तुमी तांकां मोग दिनान. तुमी तांकां दितात ते पळय गायेच, तुमी तांकां दितात पळय ते सगळें दुखाचेंच. एक पूत आनी धूव जावन तूं ह्या भाशेन करप हें तुका बेसांव हाडचें ना. आवय बापूय सांगता तें तुमी मानून घेयनान, सांगता पळय ते कानार घेयना पूण दिता पळय तें जेवण जेयतात. तुमकां वारें जाय म्हणून तुमी फॅन लायतात, थिंगासोर एसी लायतात पूण तेजें सगळें तें इलेक्ट्रिसिटी बील कोण फारीक करता? आवय बापूय. तुमी तुमच्या आवय बापायचें कांयच आयकोनान. आयज जायतीं भुरगीं ह्याच भाशेन जियेतात. तुमकां तुमच्या घोवाची सॅलरी जाय, घोवान हाडला पळय ते सगळ्यो तुमकां वस्तू जाय आनी घोवान तुमकां कितें विकतें हाडचें पळय तेंय तुमकां जाय. पळय थोड्यो बायल्यो आतां कामूय ती कोत्तात
आनी तांचे पागारांतल्यान तुमी सगळो अनुभव घेवंक सोदतात. पूण जरी तर तुमी तांचेर ध्यान दिनात, तांकां मान दिनात, तांकां तो रेस्पेद तुमी दिना जाल्यार अशें करप कितें सारकें मातशें तुमी चिंतून पळयात. आवय बापूय मोगान आपल्याच्या भुरग्यांक सगळें दितात, पूण भुरगीं पळय तांचे सांगता पळय तें आयकून तांच्या मोगान मागीर कितें जातलें? फूट पडटा. आवय बापूय कितें आवडटा? तांची भुरगीं पळय तें बरें जिवीत जियोचें, तें एक बरें जिवीत तें सारचें, लायफान सेटल जावचीं, उंचले पावंडेर तीं पावचीं. पूण तेन्ना भुरगीं पळय चुकी करीत आसता पळय तेन्ना तांची ती आशा मोडोन पडटा. तांचे बाबतीन पळय जो उद्देश आसलो पळय तो उद्देश आतां पुरो जायना आनी ह्या पासत तांचो मोगूय थंयसर मोडटा. हातून कितें घडटा तुमी जाणो काय? आवय बापूय जे आपल्याच्या भुरग्यांक मोग दिता, जी ओत्मिकाय तांकां शिकयतात पळय तातूंत पयस जातात भुरगीं आतां. तुमी सोजमली काय? सर्वेस्परान ह्याच भाशेन केलें. जेन्ना सर्वेस्पराची भुरगीं ताजे लागच्यान पयस आसली पळय ताणें आपल्याच्या पुताक धाडलो. सर्वेस्परान जेजू क्रिस्ताक पाठवयलो आनी ह्या पासो सर्वेस्पराच्यान तुज्या मुतोर पळय ते अंतोर आसलो पळय तो अंतोर आनी ते पातोक आतां पयस करच्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो. जेन्ना पळय ते अंतोर काबार जाता तेन्ना पळय एकवटान तेंच्यांनी आतां जियोंक जाता. त्या पासो जेजू क्रिस्त खुर्साचेर बलिदान जालो. तेन्ना जेजू क्रिस्तान आपल्याच्या एका हातान सर्वेस्पराचो हात दवरता आनी दुसऱ्या हातीन तो तुजो हात दवरता आनी ह्या भाशेन तो खुर्साचेर बलिदान जालो आनी तुजो सर्वेस्पराचो एकवट ताणें केलो. मनीस सर्वेस्परा कडल्यान पयस जालोलो. मनीस जाल्यार सर्वेस्पराचे नदरेन एक किरमिदोर कसो जालोलो. पूण सर्वेस्परा सांगाता जोडच्याक एकूच मार्ग आसलो आनी तो जेजू क्रिस्तूच. आनी ह्या पासो सर्वेस्परा म्हणलें जे कोण आसा पळय तितलोय लोक ताचेर भरवोसो दवरतात आनी ताका मानून घेतात तांकां हांव म्हजें पूत जावपाचो अधिकार दिता. हें एकदम बरी खबर जावन आसा. हांवें तुमकां म्हणलेलें जरी तर तुमी खंयचे अधिकारीक वळखता जाल्यार कोडेक तो तुजो पयसुयलो कोण सोयरो जायत, तुमी ताचें नांव घेतात कित्याक तुमचें काम थिंगा जावच्याक जाल्यार तुमी आतां चिंतात. तुमी आतां बायकार वयतात आनी तुमचें लायसन तुमी घरा विसरले आनी तूं आतां बायकार वयता आनी तो ट्रॅफीक पुलीस थिंगासर तुका आतां आडायता. तुजे लागीं लायसन आसा पूण तें घरा विसरलो पूण अशें तूं म्हणटोच चालान बरयतलो. तेन्ना तूं ताका सांगतलें म्हाका कोणें चूक जाली, हांव म्हजें लायसन खरें म्हणल्यार विसरलो. हांव तो SP आसा पळय ताचो हांव सोयरो. तो SP पळय तो खरेंपणी आमचो तो मामा जावन आसा. वो तो म्हजो कोण सोयरो आसत. चालते भाशेन तुमी ह्या भाशेन त्या पोस्टार आसा पळय त्या अधिकाऱ्याचो तुमी नांव घेतात. अशें म्हणटसूय ट्रॅफीक पुलिसान तुमकां एक्चुली सोडूंक उपकारो ना. पूण तरी आसतना तुमी ते SPचें नांव घेतलां म्हणून ते तुका सोडटात. तुमकां सोडला पळय त्या थोडोच वेळ तो. ल्हान ते प्रॉब्लमाक लागून तूं भायर सरपाक तुमी तांचें नांव घेतलां पळय तो म्हजो सोयरो म्हणून अशें तुमी नांव घेतात आनी पळय धाकटुलें तें प्रॉब्लम आसा पळय तातूंतल्यान तुमकां आतां सुटका मेवता. पळय तें प्रॉब्लम आतां थिंगासरल्यान पयस जावच्याक त्या प्रॉब्लमांतल्यान भायर सरपाक तुमी कितें तरी कोत्ता. पळय अधिकारान आसा पळय तांचें नांव घेवनूच जर तर धाकटें प्रॉब्लम आसा पळय ते ह्या भाशेन तुमचें पयस जाता जाल्यार आख्खे संवसाराचेर राज कोत्ता पळय ते सर्वेस्पर तो तुजो बापूय. संवसाराचेर राज कोत्ता पळय तो सर्वेस्पर तोच तुज्या दाराक पावता. तेन्ना तुमकां कितलीं बेसांव मेवतलीं तुमी चिंतल्या काय? सर्वेस्पर हेंच आवडटा आमचें तांचें नांवां घेवचें न्हय पूण म्हज्या नांवान जिवीत जियात. हांव तुमकां म्हजो भुरगीं जावपाचो अधिकार दिता. तुमी म्हजीं भुरगीं. हांव तुमकां अधिकार दितलो पूण तुमी सर्वेस्पराक तुमी ताका बापायच्या रुपान मानून घेत जाल्यार तुमकां बेसांव जातलें. पळय आतां बायबलांत अशें बरयल्लें आसा सर्वेस्पराची भुरगीं म्हणटा पळय तो लोक आशिर्वादीक. तुमी सर्वेस्पराक मानून घेयात आनी तुमचें जिवीत फलादीक जियात. आतां पासून हांवें अशें म्हणलेलें भुरगीं पळय चुकी करून आवय बापायच्या मोगांतल्यान आतां पयस जाता. पयस जाल्यार पुणून आतां आवय बापूय पळय ती तांची कामां आसा तीं आनी मोग तीं दाखोवंक सोदतात आनी जे बेसांव पळय ती तांकां दिवंक सोदतात तीं भुरगीं आतां पयस कोत्तात. सर्वेस्पर आवडटा तुमी सर्वेस्पराचीं उतरां आयकोचीं. तुमी तुमचें आदलें आनी पातकी जिवीत तुमी तें सोडचें.
जरी तुमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जे जाल्यार सर्वेस्पर तुमकां बेसांवांनी बोत्तलो. आनी जरी तुमी जेजू क्रिस्ताक तुमचें जिवीत समर्पीत करचे ना आनी जेजू क्रिस्ताक तुमी मानून घेना जाल्यार हाजो अर्थ म्हणल्यार जेजू क्रिस्त पळय जो सर्वेस्पर आनी मनशां मदें तो एकवट हाडटा पळय ताका तुमी तुमचो तारोणदार म्हणून मानून घेना जाल्यार पळय जें तुमी पातक केलां तें ताका तुमी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान मानून घेना जाल्यार तुमचो सर्वेस्परा सांगाता एकवट जावपाक जावचें ना. फकत जेजू क्रिस्तूच तुमकां सर्वेस्परा सांगाता तुमकां तो एकवट ताज्यानूच करूं येता. जरी तुमी जेजू क्रिस्त सांगाता जोडून ना जाल्यार तुमच्या जिवितांत तुमकां सूख शांती मेळोंक जावचें ना. आनी ह्या पासत आयज भावा हांव तुमकां विनंती कोत्ता, म्हजे भयणी हांव तुमचीशी विनंती कोत्ता, जेजू क्रिस्ताक तुमचो तारोणदार म्हणून तुमी मानून घेना जाल्यार सर्वेस्परा बरोबर एकवटान तुमचें रावंक जावचें ना. पातकी मनशाक पळय थिंगासो स्वतान हाडपाक थिंगा एक मार्ग आसा आनी तो मार्ग एकूच जावन आसा तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. त्या पासत ताणें आपल्याच्या मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो. तुमच्या पासत ताणें आपल्याच्या मोगाच्या पुताक थिंगासो धाडलो. तुमचो तो तितलो मोग कोत्ता. जरी तुमी इतले व्हडते पळय तें तारण आसा पळय तें मानून घेना जाल्यार तुमकां साल्वार आनी कोण करचो ना मातशें चिंतात. पवित्र सर्वेस्परा बापा, तुज्या उतरा वरवीं तूं आमचे लागीं नीट उलयलाय. तुका आर्गां दिता आमी आमकां थिंगा दाखोवंक दिवंक जाय. आमी स्वतान चलता म्हणून, आमी ओत्मीक म्हणून वो ओत्मीक न्हय म्हणून आमी दाखोवंक जाय. तुज्या वाटेन चलपाक आमकां आदार कर. म्हज्या बापा, मागणें कोत्ता पळय तें सगल्यांची तूं काकळूत कर. आमच्यो गरज्यो तूं जाणाय. आमकां कितें गरज आसा पळय तें सगलें तुका बरी खबर आसा बापा. आमचें सांगाता पळय जो अन्याय जाता पळय तेंवूय तूं जाणाय बापा. जायते लोक पळय ते निंदा सोंसतात पळय, जायते लोक अपमानीत जातात ते सगळे बाबतींत तूं जाणाय बापा. ते ओत्मीक अशें दाखयतात पूण थिंगासर ते आपल्याचे भितर अपवित्र काम करतात. हीं सगळीं कामां तूं पळयताय. पूण तूं आवडयताय ताणें आपल्याचे पातकां मानून घेवची. सर्वेस्परा बापा, तूं हें सांगूंक सोदताय आमचे चुकी आनी आमची पातकां आमी मानून घेवची. जरी तुमी पश्चाताप करीत जाल्यार तुमचें जिवीत सुदरतलें. तुमी प्रमाणीक जिवीत जेवतले. म्हजीं बेसांवां तुमकां फावो जातलीं आनी म्हजीं सगळीं बेसांवां तुमकां ती हांव दितलो. ह्या भाशेन तूं आमकां सांगताय बापा, ओत्मीक रुपान आमकां तुमकां सरपाक आदार कर. बरें जिवीत जेवच्या खातीर तूं तांकां आदार कर. आयज जीं पळय तुजें उतर आयकतात पळय तांकां सगल्यांक ह्या लोकांक तूं आदार कर. तुजे इच्छे प्रमाणे तें जिवीत जियोंक सगल्यांचें तूं काकळूत देवय. हें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. काल्वरीचो थाळो क्रुटांनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगल्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार
त्या सांगपी मनशाक कोणे तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार कोत्ता पळय तुमी कितें कोता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार कोत्ता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार कोत्तात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जे स्वत आमी जाणाव आमी ते दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगल्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांटा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचे जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुज्या जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्ख्या संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी, ही आमी विसरचें न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.